As we come together to celebrate the joyous festival of Christmas, let us embrace the true spirit of love, peace, unity, and brotherhood that defines our beautiful state. Christmas is not just a festival, it's a celebration for everyone in Goa, a time when we unite as one community, transcending all barriers. Let us continue with the beautiful tradition which brings out the essence of Christmas, as also highlighting the uniqueness of Goa and Goans. As we light up our homes and hearts with joy, may this Christmas bring happiness, prosperity, and blessings to all. Let's continue to cherish this wonderful spirit that makes our Goa and Goans so special. Wishing you and your loved ones a Merry Christmas. अमित पालेकराक हाडलो हांगा समन दिलो म्हण जायना आमकां तोडू शकना आमी आंदोलनांच्यान भायर सरिल्ली पार्टी आसा कितले जर अश्यो केसी घातल्यो न्हू जाल्यार आमी आमच्या पार्टी वांगडा आसा आमच्या अध्यक्षा वांगडा आसा आनी तशें सगळ्या कार्यकर्त्यां वांगडा आसा हो भंय घालतलो न्ही जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं एक करपाक जाय आसलें जेन्ना ते एक्युजान नांवां घेतलेली तांकां पयलीं हाडपाक जाय आसलें पण आज तें जायना आज जो कोण आपूण प्रूफ दिता आनी सांगता की अशें अशें आसा म्हणून बट आज तेजें इन्वेस्टिगेशन केल्लें वता बट हांगा खंय तरी हांवें कालूय म्हटलां भारतीय जनता पार्टीच्या पांयापोंची जमीन हल्लेल्या भाशेन दिसता तांकां त्या खातीर हो सगळो एक नाटक हें चालू आसा ही सगळी प्री प्लॅन गेम म्हणटा पळय तेची जेन्ना चीफ मिनिस्टर काल सांगता की 2 दीस ते 3 दीस पयलीं अरेस्ट केलो म्हणून ताका जाल्यार तो व्हिडियो खंयचो येयलो हो खंय तरी सीएमान पळोवपाक जाय आशिल्लो न्ही तो व्हिडियो कसो आयलो तो जेन्ना तुमीच एक स्टेटमेंट करता अमित पालेकराक जेन्ना भितर व्हरता इन्वेस्टिगेशनाक तेन्ना तुमीच हो व्हिडियो व्हायरल करता आनी तुमीच सांगता की हो सिद्दीकी जो आसा एक्यूज तेणी व्हिडियो व्हायरल केला म्हणून अशें कशें जावं शकता एक तर तुमी ताका कस्टडीन घेवंक नासतलो एक तर कस्टडीन तुमी घेतला ताका 2 दीस पयलीं जाल्यार हो तुमीच कोणी तरी काडपाक लायला आसतलो जशें अमित पालेकरान म्हटलें की तो व्हिडियो जेन्ना चश्मा घालून वाचतालो आनी पयलींचो व्हिडियो ते दोनां हितून डिफरन्सीस खूब आसा की जेन्ना वाचतालो तो कळटालो की हो वाचता व्हिडियो हे कोण तरी आसा आनी काल हांवें एक प्रेसाचेर पळयलां जेन्ना सिद्दीकीक हाडलो ताका व्हरतालो तेन्ना खंय तरी तेणी म्हटलें की आपल्या बायले कडेन भुरग्याक मेळपाक जाय म्हणून बट ताका मेळपाक जाय आमकां तेन्ना पण म्हटलें तेणीन कितें तरी फुडें म्हणपाक आनी ताका तेंच्यांनी घेवन गेलो पण अशें कितें आसता न्ही हेचेर खरेंच तर इन्क्वायरी ही जी आसा पळय सीबीआयक दिवपाक जाय ना की पुलिशेक दिवपाक जाय सीबीआयक खंय तरी इन्वेस्टी करपाक इन्वेस्टी करपाक दिवपाक जाय आनी हाजेर तथ्य कितें आसा पळय ते सांगतले ह्या बद्दल हांव आम आदमीच्या हितून हेजो यूथ विंग आमी आमच्या पार्टी बरोबर सदांच आसा आनी आसतले आनी दुसरी गोश्ट जी आसा पळय जॉब स्कॅमाची ही जॉब स्कॅमाची जरी कितले तेंच्यांनी पयल्या फ्रंट पेजीर सोडून लास्ट पेजीचेर सुद्दां येना सुद्दां न्हू हे परत आमचो मुवमेंट स्टार्ट जातलो हो मुवमेंट जो पर्यंत जॉब स्कॅमाक जो कोण आसा हितून जो कोण आसा पळय हेणी जॉब स्कॅम केला ताका धरपाक जाय त्या खातीर आमी आमचो प्रयत्न हो चालूच दवरतले तातूंत कोणूच सुटलेलो ना आमी एज अ यूथ विंग एज अ आम आदमी पार्टी ह्या जॉब स्कॅमाचेर आवाज करतले काडटले आनी सदांच करतले